तर स्वातंत्र्य आमी कशें व्याख्यान करीत? स्वातंत्र्य म्हळ्यार बरी स्वातंत्र्य आनी सर्गारोहण. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, संवसार सोबीत, सूर्य प्रकाश भरीत, नखेत्रां परजळीत, दर्यो सागर कुशाल भरीत आनी सगलो मनशा जीव संतोष भरीत जावन आसा. संवसार आनी तांतू अशें सगळें देवान रचलें. देवान तांकां जीव दिलो आनी जिवा बराबर तांकां स्वातंत्र्य दिलें. देवान मनशाक आनी प्रकृतींत आसल्या सर जिन्सांक स्वातंत्र्य दिलें मात्र न्हय, मनशाक स्वातंत्र्या बराबर जबाबदारी आनी विंचवण दिली. विशेश रितीन मनशा थंय आत्मो आसल्यान मनशान सर्गार वचूंक ताका विशेष दैवीक भाग देवान फावो केलें. आज आमी सगलो संवसार आनी विशेष रितीन भारत देश स्वातंत्र्याचो दबाजो संभ्रमता आनी सांगाताच. सगळे पवित्र सभा मरयेच्या सर्गारोहणाचो दबाजीक फेस्त आमी आचरण करता आनी आयच्या ह्या भाग्य दिसा आमी स्वातंत्र्य आनी सर्गारोहण म्हणलेले हो विशय नियाळूंक आमी प्रयत्न करया. सगळ्या भारताच्या लोकांक स्वातंत्र्याचो दबाजो जाल्यार सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक मरी सर्गार चडून गेल्लें हें भागी फेस्ताचो संभ्रम जावन आसा. मरयेन आपल्या जिवितांत स्वातंत्र्याचो बरो उपयोग केलो आनी अशें ती सर्गार आजांत कुडी आनी आत्म्या समेत भागी जाली वा अमर जाली. तर स्वातंत्र्य आमी कशें व्याख्यान करीत? स्वातंत्र्य म्हळ्यार बरी विंचोवणी वा जिवीत जबाबदारेन जिवचें जावन आसा. आसुसीचें भाग्यवंत क्लॅर म्हणटा, देवाचो मोग कर, देवाची सेवा कर आनी हातूंत सगळें आटापून आसा. स्वातंत्र्य आमी बऱ्यान समजूंक जाय जाल्यार 3 संगत्यो आमी समजूंचें म्हत्वाचें जावन आसा. पयलें जावन आसा वैयक्तीक स्वातंत्र्य. पवित्र सभेचें दतन आमी वाचल्यार थंयसर उल्लेख केल्लो आमी पळयता, देवान आमकां हर एकल्याक रचला ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गींचें सूख भोगूंक. म्हज्या सोडवणे पासून म्हज्या बरेपणा खातीर आनी विशेश रितीन हांवें सर्गार वचूंक जाय जाल्यार हांवें वैयक्तीक रितीन वावर करूंक आसा. आनी ह्या पासून भाग्यवंत आगोस्तीन म्हणटा, पयलो तूं देवाचो मोग कर आनी उपरांत तुका जाय तशें कर. जर हांव देवाचो पयलो मोग करता, हांव देवाच्याच कुशे प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करता आनी हें जावन आसा वैयक्तीक स्वातंत्र्य. दुसरें जावन आसा समुदायाचें स्वातंत्र्य. म्हजी सगळी समुदाय हांव समुदायाच्या बरेपणा खातीर म्हजें जिवीत खर्चिता आनी सगळी समुदायाचे भावार्थी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर ते वावुरतात. आनी हाचो उल्लेख धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 4 30-2 आमी वाचता. सुरविल्ले क्रिस्तांव एका मनाचे आनी एका काळजाचे जावन ते सांगाता मागणें करताले आनी सांगाताच उंडो वांटून घेवन ते जी खात आसले. आनी हें सगळें आमकां निदर्शन दाखयता कशें आमचें स्वातंत्र्य एक समुदाय बांदून हाडूंक, एक आमचो भावार्थाचो जमो बांदून हाडूंक आमी ओपारीत आनी कशें तांच्या साल्वासमा खातीर आमी जियेत म्हणलेलें आमकां उगडेप करता. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता जागतीक मट्टाचें स्वातंत्र्य. केवळ हांवें साल्वार जाल्यार फावो जायना, जावं ती समुदायान साल्वार जाल्यार फावो जायना, सगळ्या मनशा कुळांनी साल्वार जावंक जाय म्हणलेलो जेजूच्या साल्वासांचो शेवट जावन आसो. आनी ह्या शेवटा खाल मरयेन आपलें संवसार जिणी आनी आजुनी सर्गींचे जिवी ते आत्मे साल्वार करचे खातीर मागूंक मनशा कुळा लागीं विनंती करता. आनी हेच आमी वाचता मातेवा सुवांजील अध्याय 28, 19 आनी 20. जेजू म्हणटा, सगळ्या संवसारार वचा, सुवार्ता प्रगट करा आनी कोण स्विकार करता तांकां बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी पवित्र स्नान दिया म्हणलेलें तो आमकां सांगता. तर आमी हर एकल्यांनी हर एक भावार्थ्यांक सगळ्या मनशा कुळाक साल्वार करूंक आमचें मिसांव जारी दवरूंक जाय. आनी ह्याच खातीर भाग्यवान जॉन पॉल दुसरो म्हणटा,
तूं कितें करूंक आशेताय वा तुज्या कुशे प्रमाणे कितें करूंक तूं आशेताय तातूंत तुजें स्वातंत्र्य बंदून ना, पूण कितें बरेंपण तूं करूंक आशेताय तातूंत स्वातंत्र्य बंदून आसा. तर आज मरी मायेचो ह्या सर्गारोहणाचो दबाजीक संभ्रम आमी आचरण करता आनी ह्या भागी दिसा विशेष रितीन आमी पळयता जेजू जीव मेलो आनी तो पुनर्जिवन जावन सर्गार चडलो आनी हो सर्गार सोडून गेल्लो जेजू थंयसर रावना, आपल्या आवयन ह्या संवसाराचे कुसडाय देखनासतना रावचे खातीर तिका कुडी आत्म्या समेत तो सर्गार व्हरता आनी अशें सर्गार वचून तिका तो अमर करता. देखूनच हें एक भक्तीपण दुसऱ्या शतमान थावनच क्रिस्तांव भक्तिकांतय एक जारी जावन आसलें. मरी निद्रे वेवस्थेची एक भक्तीपण वा एक फेस्त ते आचरण करून आसले आनी अशें पवित्र सभेच्या वडिलांनी धार्मिकांनी हे एक भक्तीपणाक चड प्रामुख्यता दिली. पापसाहेबाच्या गमनाक ती हाडली आनी अशें पापसाहेब पियूस 12व्यान नोव्हेंबर 1 तारीख 1950 इस्वेंत ऑगस्ट 15 तारखेर हे सगळ्या संवसारार मरीच्या सर्गारोहणाची दबाजीक परब आचरण करूंक जाय म्हूण आदेश दिलो. मात्र न्हय, हे मरी सर्गार रोहण जाल्लें एक भावार्थाचें सत म्हणलें ताणें प्रकट केलें. देखून आज मरयेच्या सर्गारोहणांत आमी 3 संगती समजता वा 3 संगती आमकां उगडापी करतात. पयलें जावन आसा देवाच्या कुशेक खालतेपण आनी लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 30 8 आमी वाचता. बडवो मरे लागीं येता आनी देवाची खुशी व्यक्त करता आनी मरी म्हणटा, आपली हांव सोम्याची चाकन तुज्या शब्दा प्रमाणे मुजे थंय जावं. मरयेच्या जल्मांत मरयेच्या जिविताच्या अंत पर्यंत देवाची खुशी सगळ्या काळजांत सक्तीन आनी मनांत तिणें पाळलें आनी अशें देवाच्या कुशेक खालती मान घालून ती जियेली. देखून आमी आमच्या जिवितांत असलेंच एक बरेंपण सर्गारोहण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय जाल्यार मरी बरी आमच्या जिवितांत खालतेपणाचो शेगूण आमी आपणावंक जाय. दुसऱ्यान स्वातंत्र्य आनी जबाबदारी. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी वाचता देवान आमकां रचला, स्वातंत्र्य दिला आनी ह्या स्वातंत्र्या आनी जबाबदारी मदें आमचे थंय विंचवण ताणें दिल्ली आसा. देखून आमी खरी विंचवण केल्यार आमच्या जिविताचो शेवट बरो जातलो. आनी तिसऱ्यान पुनर्जिवनपणाचो बरो वचून. आमी जल्मल्लो हर एक मनीस संवसाराक सीमीत जावन तो मात्र उरना, पूण ताणें सरकार सोडून उरूंक आसा आनी ह्याच खातीर मरणा मुखांतर आमी नव्या जिविताक उतरता आनी ह्या नव्या जिविताक भितर सरूंक आमी संवसारांत आसतना आमचें जिवीत बऱ्या भशेन जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हेच आमी वाचता माती वाचो वांजेला अध्याय 25-40 जें कितें तुवें अती ल्हानांतल्याक ल्हाना केलें तें म्हाकाच तुवें केलें. निर्गतिका थंय, निराश्रता थंय, दुबळ्या थंय देवाचें प्रतिफळ वा जेजूचें मुखामळ आमी पळयता आनी मदर तेरेसान हेंच केलें आनी हेंच आमी करून जेजू आमकां आपयता. आनी अशें आमी बरें काम केल्यार आमकां फुडल्या जिवितांत एक बरें अमर जिवीत फावो जातलें. आनी हेंच आमी वाचता जाकोबाचें पत्र अध्याय 2 13-17 तो म्हणटा, म्हाका भावार्थ आसा म्हूण हांव करण्यांनी तो रुजो करिना, म्हजो भावार्थ व्यर्थच. तर मरी मायेच्या ह्या सर्गारोहणाच्या फेस्ता दिता मरी मायेच्या जतनेकाल आमचें संवसारी जिवीत आमी भक्तीपणान मरयेच्या आसऱ्याकाल जिवंक आमी प्रयत्न करया आनी तीच मरी आमचें संवसारी जिवीत एक भक्तींत वा फळाबरीत रितीन जिवंक आमकां आदार दिवं दी. सर्गार सोडून गेल्ल्या आमकुवार मरी आमची फासोद विनंती कर. आमेन.